नमस्कार. वेलकम बॅक आमच्या प्रोग्रामात ज्याचं नाव असा अंतरिक्ष अप अप अँड अवे. आमचो प्रोग्राम असा ॲस्ट्रॉनॉमीबद्दल सायन्साबद्दल आणि हे प्रोग्रामाच्यान आमी प्रयत्न करतात तुमच्याकडे सायन्स पावोवपाची. थोडे हांगा भुरगे आज आमच्या स्टुडिओन आयिल्ले आसात जे ॲक्च्युअली हे काम स्कुलांनी वचून करतात. तुमकां अजाप जातलें की सायन्स पॉप्युलरायझेशन च्या मळार हे भुरगे जे काम करतात ते व्हडले कोण प्रोफेसर किंवा कोण जाणटे टिचर्स बी अशे रिटायर्ड न्हय, पूण ते आजकालचे तरणाटे यूथ ऑफ गोवा अशें खूब बरें दिसता की इतले यंग आमचे यूथ आसा गोंयचे हे अशे फिल्डान वचून इन द एज्युकेशन फील्ड हे असले सगळे पॉप्युलरायझेशनाचे काम करतात. पयलीं हांव तुमकां तांची वळख करून दिता. पयले सुवातेर आसा विरेश वझिरानी, दुसऱ्या सायडीक आसा निहार मडकयकर आणि निमाणे कडेन तेजस रावत देसाय. येवकार तुमकां सगळ्यांक. आता फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम स्टार्ट करचे पयलीं तुमचें एक इंट्रोडक्शन तुमचे बद्दल थोडें सांगात. ओके विरेश, तुजेच सुरू करूया. म्हजें नांव विरेश वझिरानी. हांव NIT गोवान सेकंड इयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग ह्या ब्रांचान शिकता. ओके विरेश, NIT म्हणजे फुल फॉर्म कितें आमच्या? NIT म्हणल्यार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी गोवा. हांव नियार फ्रॉम गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग सेकंड इयर फार्मागुडी. हांव मेकॅनिकल इंजिनियरींग करता. ओके, आणि तुजे स्पेशल लायक्स कितें लायफान? स्पेशल लायक्स इज इन रोबोटिक्स, रोबोट्स. या बेसिकली एंड फोटोग्राफी मातशी. ओके, सो आज थोडे रोबोटिक्स करतलो मरे, आमकां दाखयतलो मरे. ओके, सो निमाणे सुवातेर तेजस. म्हजें नांव तेजस रावत देसाय. हांव फायनल इयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजिनियरींग स्टुडंट NIT गोवा. ओके, सेम ताच्या बरोबर. हय, पूर्ण तो जुनियर. ओके, तू फायनल इयर? हय, फायनल इयर. आनी म्हजे इंट्रस्ट रोबोटिक्सान आसात. कॉलेजा रोबोटिक्स टिमीचो हांव मेंबर आसा आनी खूब कॉम्पिटिशन्सान आमी पार्टिसिपेट केला, खूब प्रोजेक्ट्स केल्यात आनी तशेंच आमचे जुनियर्स आनी उरले भुरग्यांक गायडूच करतात. यू आर ट्रायंग टू गो इन टू अ गुड प्रोफेशन, बट सायड बाय सायड तुम्ही आनी कितें तरी काम करतात विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो कॅन यू ब्रिफली आमकां थोडेशें आमकां सांगू शकतात तुम्ही एक्झॅक्टली करतात कितें? वी आर हियर बेसिकली टू टेल अबाउट लेझर मिशन 10X. LMTX म्हणून ताका आमी एक्रोनिम करतात. ग्रुप आसा. ग्रुप इज एन इनिशिएटिव्ह बाय SPIE, दॅट इज द इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ ऑप्टिक्स एंड फोटॉनिक्स. एज आमचे कॉलेजीन एक स्टुडंट्स चॅप्टर आसा, तितून आमी ह्या इनिशिएटिव्हान वी ट्राय टू प्रमोट सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी इन द स्टेट ऑफ गोवा. गोंयान कितें जाता की वी डोंट हॅव एज मच एक्सपोजर एज कम्पेर्ड टू अदर स्टेट्स. So we as NIT Goa is in Goa, so we are trying to get students in Goa more interested towards the science and technology. So LMTX तुवें सांगले आणि एक ग्रुपा बद्दल तुम्ही उलयताले. अनदर थिंग वॉज देर समथिंग कॉल्ड फॅसिनेशन. ताच्या बद्दल कितें आसा? व्हॉट इज दॅट? फॅसिनेशन इज बेसिकली NGO आमी स्टार्ट केला. ओके, सो आमी हांगा कितें करता, डिफरंट स्कुलांनी वता आनी डिफरंट टॉपिक्साचेर, नॉट ओन्ली सायन्स, डिफरंट टॉपिक्सांचेर शिकयता भुरग्यांक, एक्सपोजर दिता. सो LMTX एंड फॅसिनेशन हॅव कोलॅबरेटेड. सो आमी तांकां वी हेल्प देम इन getting students like from other than NIT and helping them carrying out activities in LMTX. Okay. So तुम्ही एज्युकेशन फिल्डान वतात आणि एक्चुअली ऑल गिविंग एज्युकेशन. इतली स्कुलां आसात, देर आर क्वालिफाईड टीचर्स, इन्स्टिट्यूशन्स. एज्युकेशन फील्ड तर आमचो CMOच एज्युकेशन मिनिस्टर आसा. इज ऑलमोस्ट आय थिंक व्हेरी गुड, अप टू द मार्क. सो इतलें सगळें आसतना तुम्ही तुमच्या प्रोफेशनान इतलें इम्पॉर्टंट, तुमकां म्हाका दिसना फ्री टायम मेळटलो विथ ऑल युअर इंजिनियरींग करियर. सो तुम्ही कित्याक, वाय आर डुईंग दीस? एज्युकेशन सिस्टम एक्चुअली गोंयान बरी आसा, भुरग्यांक बरो एक्सपोजर मेळटा, पूण एट अ सर्टन लेवल भुरग्यांक तो प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मेळना जो एक टेक्निकल कॉलेजीन पावतकच आमकां मेळटा. सो आमी जे रिसोर्सीस आमकां अवेलेबल आसात ते व्हरून स्कुलांनी भुरग्यांक दाखयतात की अमक्या लेवलाचेर आमी अमके कायंड ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज, अमके कायंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आमी करतात, सो दॅट भुरग्यांक इंट्रस्ट येवचो, भुरग्याचो सायन्स एंड टेक्नॉलॉजीन इंट्रस्ट वाडचो. सो तो आमचो मेन मोटीव. आनी सेकंडली जो एक्सपोजर इजिली जी टेक्नॉलॉजी स्कुलान अवेलेबल जायना, जी अशा इन्स्टिट्यूशनान सेंट्रल फंडींग किंवा स्टेट फंडींग हाका लागून अवेलेबल जाता, ती आमी स्कुलांनी व्हरतात. मोस्टली आमी रुरल एरियाज टार्गेट करतात जंय केन्ना अदरवायज पावचे नाशिल्ले, तांकां एक्सपोजर दितात. आमची एज्युकेशन सिस्टम कशी ओरिएंटेड आसा की आमकां रिजल्ट्स काडपाक जाय, बरें कॉलेजीन एडमिशन मेळपाक जाय, सो करियर ओरिएंटेड. सो त्या बोवाळान हे जे प्रॅक्टिकल जे एक्स्ट्रा आसता भुरग्याचो एक एक्युमेंट वाडोवपाक, तें जे नेसेसरी आसता तें एक्चुअली जायना. सो टिचर्सांचेर तो बर्डन आसता सिलेबस कंप्लीट करपाचें, रिजल्ट्स हाडपाचें. सो कोणी तरी तें काम करपाक जाय, ताका लागून हो आमचो एक इनिशिएटीव. आमी स्कुलान आसतना आमकांय दिसतालें की आमकां हेच कित्याक शिकयता आनी थोडे दुसरे कित्याक शिकयना.
आमी ते टॉपिक्स ट्राय करता शिकोवपाक स्कुलान जे आमकांय दिसले की आमकां शिकोवपाक जाय तुम्ही स्कुलान असताना जे तुमकां कमी पडले कमी तुम्ही हे काम करतात यू आर ट्रायिंग टू डू दिस trying to give it back to our society. We try to go back to our juniors. So we are not trying to replace the teachers but just supplementing them. सप्लिमेंटिंग द सिस्टम. व्हेरी गुड. तुम्ही एक ग्रुप ऑफ भुरगेच म्हणले आता, यू माइट बी इन टू इंजिनियरिंग बट यू आर जस्ट बॉयज, यंगस्टर्स, आणि तुम्ही जेन्ना कॉलेजीन वचून हेडा कडेन प्रिन्सिपल हेडमास्टर सांगतात की आमी एक वर्कशॉप करतले भुरग्यांक, तुमकां घेतात काय धांवडान घालतात? वॉट इज युअर रिस्पॉन्स? ऍक्च्युली एटलीस्ट आमच्या कॉलेजीन NIT गोवान तरी हो जो एक लेझर मिशन म्हणून इनिशिएटीव आसा, म्हाका सांगपाक बरें दिसता की तो इनिशिएटीव घेवपी एक मनीस हो गोवन न्ही, तो एक भायलो स्टेटीचो मनीस, फॅकल्टी मेंबर डॉक्टर साईदी रेड्डी म्हणून. तांणी हे गोंयच्या भुरग्यां खातीर, गोंयच्या भुरग्याच्या वेलफेअरा खातीर हो इनिशिएटीव स्टार्ट केला. सो अशें एटलीस्ट आमच्या कॉलेजीन तरी आतां आमकां प्रॉब्लेम जायना डायरेक्ट फॅकल्टी मेंबरा कडून जर वचून उलयत ऑफिशियल लेवलाचेर. हय. सो हो जो एक प्रोग्राम जाता तातूंत कंप्लिटली ऑफिशियल लेवलाचेर जाता, ताका कंप्लीट NITचो सपोर्ट आसा आणि तशेंच फॅसिनेशन आनी EFE आमच्या बरोबर आसा. हो प्रोग्राम कितें, तातूंत तुम्ही कितें कवर करतात, म्हणजे वॉट LMTX कवर्स अँड वॉट फॅसिनेशन कवर्स, मातशें सांगू शकता तुम्ही? Actually, LMTX has basically two units. One is Young Sparks and one is Igniting Minds. So Young Sparks, आमी स्कुलान इंडिविज्युअल एवरी स्कुलान वचून आमी डिफरंट सेशन्स घेतात ऑन डिफरंट थिंग्स which can increase their interest in science and technology. So आता आमी, for example, we went recently to two schools, which was one is in Kurchorem and one was in Porurim. So we went and we told them about robotics. We introduced them to robotics right from the fundamentals. So we developed their interest and we took them to a level wherein they felt that okay, technology is something which can get us interested. It's something very interesting that we can look up to. एटले वन लेवल न्ही, तेजस म्हाका दिसता की इवन टीचर्स, भुरग्यांक रोबोटिक्सान खूब इंट्रस्ट आसा पूण टीचर्स तांकां शिकोवंक शकना. टीचर्स आर नॉट क्वॉलिफायड टू टीच रोबोटिक्स. सो असो आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आमी जेन्ना स्कुलान गेले तेन्ना फ्रॉम द फॅकल्टी मेंबर्स वी गॉट अ गुड रिस्पॉन्स दॅट सर्टन काइंड्स ऑफ टेक्नॉलॉजी, सर्टन थिंग्स वीच आर प्रेझेंट इन टुडेज वर्ल्ड, फॉर सपोज इंटरनेट किंवा कसली मोबायल टेक्नॉलॉजी आनी कितें आसूं, जे टिचर्सांक सुद्दां तितलें बरें समजना भुरग्यांक एक्सप्लेन करपाक. टिचर्सांक मोबायल खबर आसचोच ना बिकॉज दे वर नॉट देर. आतां टीचर आसात आनी मोबायल आतां आयल्यात. पूण आमी टेक्निकल कॉलेजीन आसतना आमकां एक्चुअली खबर आसा ती सिस्टम कशी काम करता. सो भुरग्यां कडेन कनेक्ट करप, भुरग्यांक ते सारकें एक्सप्लेन करप, तांचो इंट्रस्ट बिल्डअप करप हें आमचें बरें जाता. ओके. And we have a clear understanding of their interest as well. So आमकां खबर आसता तांकां कसले फिल्डान इंट्रस्ट आसतलो. So we are trying to go ahead in that direction. So तेजस LMTX एक्झॅक्टली कितें करतात तुमी? यू गो टू अ स्कूल आनी कितें करतात एक्झॅक्टली? आमी एक करिकुलम फॉलो करतात. आमी एक्चुअली एक कंटेंट डेव्हलपमेंट टीम आमची आशिल्ली, थोडे दीस आमी काम केलें आनी एक प्रॉपर करिकुलम फॉर्म केलें अशे तरेन की त्या भुरग्यांक वाज येना तो फूल सेशन हें करपाक. एक 2 वरांचें सेशन आसता. इनिशियली आमी तांकां कितें डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयतात, कसले रोबोट्स दाखयतात, नाजाल्यार सम एक्सपेरिमेंट वी परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देम, तांचो इंट्रस्ट गेन करपाक. एंड देन वी स्टार्ट विथ द थियोरिटिकल सेशन. तांकां मागीर कन्सेप्ट एक्सप्लेन करतात, ताच्या फाटल्यान कितें रोल तो, आनीक रोबोटिक्स किंवा कलर्स किंवा एस्ट्रॉनॉमी अशे टॉपिक्स एक्सप्लेन करून एट द एंड ऑफ इट आमी तांकां सांगतात की ऑपॉर्च्युनिटीज कितें आसात सायन्सान अवेलेबल. अशे भुरग्यांक जर सपोज एक पर्टिक्युलर फील्ड शिकपाक जाय, इफ समवन इज इंट्रस्टेड इन रोबोटिक्स जाल्यार ताणें खंयचो करियर घेवप, ताणें खंयची ब्रांच घेवप, वीच कॉलेज इज बेस्ट. सो आमी तें एक सांगपाक एक अर्दवर तातूंत स्पेंड करतात. कित्याक फक्त तांकां वचून एक टेक्नॉलॉजीचें सेशन दिवन तातूंत अर्थ ना. वी हॅव टू ऑल्सो टेल देम हाव दे कॅन रिलेट टू इट एंड हाव दे कॅन गो अहेड इन देयर लायफ टुवर्ड्स दॅट पर्टिक्युलर फील्ड. ओके. सो तुमी ऑलरेडी इंजिनियरिंगाक आशिल्ले भुरगे दुसऱ्या भुरग्यांक इनिशिएट करतात, करियर गायडन्स करतात. इट्स व्हेरी ग्रेट. सो आतां पर्यंत कितें जाला रिस्पॉन्स, म्हणजे वॉट डू यू फील, वॉट वॉज द रिस्पॉन्स टील नाव? प्रिटी गुड एक्चुअली. म्हणल्यार आतां फॅसिनेशनान एक सेशन कंडक्ट केल्लें टू guide students in choosing a branch in engineering. Okay, it was before the admission session start जावच्या पयलीं. Okay, so थी कितें आशिल्लें, वी ऑल्सो म्हणल्यार आमी आतां मेकॅनिकल इंजिनियरींग चलयां खूब येना. ओके. सो वी शोड देम लायक we try to find out कित्याक येना. So we try to encourage them to take up engineering, especially like branches like core engineering, mechanical engineering खंय चलयां खूब कमी वतात. आतां एकटो भुरगो आशिल्लो जेणे एग्रीकल्चर इंजिनियरींग घेतलें आमचे सेशन अटेंड करून. सो वी ऑल्सो ट्राय टू एक्सप्लोर सम अदर ब्रांचेस खंय ते वचूं शकतात. ओके. सो एक्चुअली नॉलेज दिवप न्ही, बिकॉज म्हाकाय थोडोसो एक्सपिरियन्स हातून आसा. इज अ 2-way प्रोसेस की आमी जे दितात आमकांय नॉलेज मेळटा. सो एक क्वेश्चन तुका विचारता की वेन यू आर डुईंग दीस सेशन्स, वॉट डू यू गेट इन रिटर्न?
आय डोंट थिंक तुमकां तातूंत कितें पेमेंट आसा, बट खूब तुमच्या ग्रुपाच्या भुरग्यां कडल्यान म्हाका कळ्ळें दॅट दे आर स्पेंडिंग देअर टायम, तांचे पॉकेटांतले पयशे काडून ते वतात, तांकां आवड आसा म्हणून करतात, नॉट बिकॉज यू वॉन्ट एनीथिंग इन रिटर्न. ओके, सो व्हॉट डू यू गेट? Basically the personal satisfaction that when we go, we teach the students, and when the students smile and tell us back that your session was lovely, we loved it. केन्ना जो रोबोट चलता तेन्ना त्या भुरग्याच्या तोंडार अशी स्माइल येता पळय, ती पळोवन तुका बरें दिसता. ओके, आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट आमच्या करियराक हो इनिशिएटिव्ह बऱ्याक पडटा, आमकां खूब शिकपाक मेळटा, अँड देन वी अर्न द गुडविल ऑफ आवर फॅकल्टी मेंबर्स, आवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, सो तांचे कडल्यान मागीर फुडें आमचो जो करियर प्रोसेस आसता तो आमकां करपाक बऱ्याक हेल्प करता. बेसिकली तुमकां जे सोसायटीन दिलां, यू ऑल आर प्लेस्ड इन गुड इन्स्टिट्यूशन्स, यू आर गिविंग बॅक टू द सोसायटी एट अ व्हेरी यंग एज. आय थिंक इट्स व्हेरी ग्रेट की तुमचे असले भुरगे हे काम करतात, म्हाका आयकून खूब बरें दिसता. तर एस्ट्रॉनॉमी, ओके, तुमकां सगळ्यांक एस्ट्रॉनॉमीन आवड आसा, एस्ट्रॉनॉमी अँड वॉट यू आर डुईंग, यू आर टीचिंग सायन्स टू द स्टुडंट्स, सो हाऊ कॅन यू रिलेट बोथ ऑफ देम? बिकॉज तुमकां एस्ट्रॉनॉमी आवडटा अँड इट इज ऑल्सो ऑलवेज अ ब्रॉड बेज लायन. सो एस्ट्रॉनॉमी आणि सायन्स हाका तुमी कितें कनेक्ट, तुमी जे वर्कशॉप्स करतात तातूंत एस्ट्रॉनॉमीचे कितें, वॉट इज द प्लेस ऑफ एस्ट्रॉनॉमी देर? Actually, astronomy is the mother of all sciences. आमचे जे पयली ancestors आशिल्ले, the first science which they started was with astronomy. They used to gaze at the stars and they used to try to relate and they used to try to. Scienceचो जन्म तसोच जाल्लो. So we feel that astronomy and science, technology, all is very interconnected. So with technology we try to explain them different things about even science, because आम्ही फक्त application पळयता ह्या दिसांनी, मोबाईल फोन पळयता, मोबाईल फोनाच्या भितर कितें आसा, हाव मोबाईल कसो चलता, so all that is required, understanding of that is required, especially for students of that age. So that is the way we go about. And astronomy, since आता आम्ही रोबोटिक्साचे प्रोग्राम्स करतात, we introduction to robotics, so आमकां एक स्टुडंटान विचारले की ह्युमन बींग, आता ह्युमनॉइड आशिल्लो एक, ताका व्हिडिओ दाखयलो आमी गंगनम स्टार करता, ते म्हणले ह्युमन बींग कॅन डू इट फास्टर देन देम, तुका रोबोट कित्याक जाय करपाक. सो आमी ताका सांगले की नाव सपोज वी आर सेंडिंग अ मिशन, स्पेस मिशन आउटसायड, सो आमकां कितें रोबोटान कितें काम करपाक जाय, वी वॉन्ट द रोबोट टू परफॉर्म सम एक्शन्स देर, सो दॅट वी कॅनॉट गो बिकॉज वी आर नॉट सो, वी मे नॉट हॅव सो मच नॉलेज ऑर द एक्झॅक्ट अंडरस्टँडिंग ऑफ हाव द सिच्युएशन बी एट देर, सो वी कॅन एक्सपेरिमेंट बाय सेंडिंग रोबोट. मनशाचो जीव धोक्यान घालूंक शकनात, ओके, बट वी कॅन सॅक्रिफायस एनी नंबर ऑफ रोबोट्स. जे आमकां प्रेसिशन, जे आमकां स्किल रोबोट्सांतल्यान मेळटा ती मनशा कडल्यान काडप खूबदां अशें डिफिकल्ट जाता, बारीक सारीक कामां खातीर सुद्दां. सो एस्ट्रॉनॉमीन पळोवपाक वचत जाल्यार अशी जी कामां, जी आउटर स्पेस एक्सप्लोर करपाची जी कामां असतात, जी मनीस करपाक शकना, हय, जी स्पेस टेक्नॉलॉजी आमी यूज करतात, तातूंत रोबोटिक्स खूब यूज जाता. एक हांव मेन्शन करपाक सोदतालो, स्कायनेट म्हणून हो एक कन्सेप्ट, एक टेक्नॉलॉजी वर्ल्ड वायड, स्कायनेट, जी फेमस जाला. अशे खुबशे पॉयंटार अख्ख्या आमच्या जगान टेलिस्कोप प्लेस केल्यात, आनी टेलिस्कोप रिमोट प्लेसा वयल्यान, आय मीन एक एक युनिवर्सिटींतल्यान हँडल करतात, आनी तातूंत कांय ह्युमन इंटरवेन्शन ना, ते स्पेसाची इमेजीस कॅप्चर करतात, ऑब्जर्वेशन्स करतात. सो अशें आमी रिलेट करपाक सोदतात एस्ट्रॉनॉमी आनी रोबोटिक्स. आय वूड लायक टू एड टू युअर नॉलेज आनी आमच्या दर्शकांच्या नॉलेजाकूय बी, इंडियेन जो सगळ्यान व्हडलो टेलिस्कोप आसा तो आमचो इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रॉनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स बँगलोर आसा तांचे, आनी तांचो सगळ्यान व्हडलो टेलिस्कोप इंडियाचो, द हायेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, आय थिंक इट इज एट लेह, सरस्वती, माउंट सरस्वती म्हणून आसा, लदाख, लेचे थंय हाजेर आसा डोंगराचेर, आनी थंय 8-9 म्हयने मनीस वचूंक शकना, इट्स एक्स्ट्रीम टेम्परेचर्स, आनी द एंटायर टेलिस्कोप इज कंट्रोल्ड फ्रॉम हॉस्कोटे इन बँगलोर. सो आय थिंक दिस इज डायरेक्ट एप्लिकेशन ऑफ रोबोटिक्स. थंय मनीस वचपाची गरज ना, पण डायरेक्टली हांगा बसून ते ताका कमांड्स दितात आनी थंय टेलिस्कोप घुंवता आनी ऑब्जर्वेशन करता. Indian Institute of Astrophysics, IIA, is a premier institution devoted to research and education of astronomy and physics. To IIA goes the credit of setting up the highest astronomical observatory in the world. 250 kilometers southeast of Leh, the northernmost place of the country, situated practically in the shadow of the Himalayas. A location that is on Earth but gives the benefit of being as far above the atmosphere as possible, and without much atmospheric disturbances like clouds and air turbulence, water vapor and dust in between, obviously provides better clarity of vision.